मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक म्हजे प्रणाम। आज आमी जेजूच्या आबोडली मायचे म्हणजे सांत अन्ना आनी सांत जोकिमाचें स्मरण करता। सांत अन्ना आनी सांत जोकिमाचें भक्तीपण उदेंतीच्या पवित्र सभेंत भोव पुरातन म्हणजे 4थ्या शतमानांत प्रारंभ जाल्लें तरी 15व्या वा 16व्या शतमानांत तें भक्तीपण सगळ्या पवित्र सभेक विस्तारलें। सुरवेर जुलयाच्या 26वेर सांत अन्नाचें फेस्त मात्र संभ्रमतलें, पूण आतां हो दीस मालगड्यांचो दीस जावन संभ्रमतात। आमच्या युवा पिळगेक मालगड्यां थंय उसलें चिंताप दवरूंक, तांच्या अनुभवाची गुंडाय वळखून घेवंक आनी तांचे तावन शिकोवंक हें फेस्त उलो दिता। सांत जोकीम आनी सांत अन्ना विशांत पवित्र पुस्तकांत ह्या चरित्रेंत आमकां कितेंच वाचूंक मेळना, पूण सांत जाकोबाच्या वांजेलांत तांचे विशांत आमकां वाचूंक मेळटा। संप्रदाया प्रमाणे सांत अन्ना बेतलेहमांत जल्मली आनी नजरेतांतल्या जोकिमा कडेन तिचें लग्न जालें। तीं दोगांय दाविदाच्या संततीचीं। सांत जोकीम ग्रेस्त तशेंच भक्तिवंत मनीस जावन आसलो। दुर्बळ्यांक आनी सिनेगॉगाक जायतें दान धर्म तो दितालो, पूण तांकां भुरगीं नातलीं। ह्या कारणाक लागून श्रेश्ठ याजकान जोकिमाची बेटवणी तिरस्कार केली। कित्याक म्हळ्यार भुरगें जायनासतना आसचें देवाचो शिराप म्हणलें चिंताप त्या काळार आसलें। त्या वरवीं जोकिमाक मस्त बेजार जाता आनी तो एक सुऱ्या सुवातेक वचून मागण्यांत आनी उपासांत आपले दीस सरता। आनी त्या वेळार ताका आंज बडवे दिश्टी पडटात आनी एक भुरगें बसयतात। परिणाम जावन भाग्यवंत मरी जल्मता। उत्तर प्रायेक जर भुरगें जल्मलें तें भुरगें वर्तें जातालें म्हणलें चिंताप तें नासलें। आनी न्हीज जावन ह्या बाळा वरणी वर्तेपण खंयच्या मनशाक फावो जाला। देवाचें मुखामळ जाणा जावंक ताणेवच्या लोकां मदें सांत अन्ना आनी सांत जोकीम जल्मली। अन्ना सांतां मदें वैभवीत सांतीन, कित्याक तिचे थंय पाप करनातलो गर्भ संभविल्लो आनी ती देवाच्या मातेची आवय आनी आमच्या सडवंदराची आजी जावंक पावली। अन्ना म्हणजे कृपा, जोकीम म्हणजे देव बचाव करता म्हणलो अर्थ येता। चारित्रीक जावन पवित्र पुस्तकांत कितेंच पुरावे नातिल्ल्या व्यक्तींत आमी कितें शिकचें म्हूण सवाल मारतल्यांक इगज मता ह्या फेस्तांत थोड्यो संगती आमकां सांगूंक खुशी व्हरता। चरित्रां कितें सांगो या सांगनासता आसूं, पूण मोरयेक ल्हान व्हड केल्ली, तिका देवाची माता जावंक तयार केल्ले ह्या स्थितीच्या आवय बापायनी। तांच्या शिकोवणे वरवीं देवाच्या उतराक तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे तेन जावं म्हूण सांगोंक मोरयेक साध्य जालें। जें कितें मरी आपल्या आवय बापाय तां शिकल्ली तेंच ती आपल्या पुता जेजू थंय करूंक शकली। तांच्या भावार्थाच्या बुन्यादी वरवीं मोरयेक खुर्सामुळी भावार्थाच्या सक्तेन उबी रावंक साध्य जालें। तर ह्या मालगड्या सांतांत आमी कितेंय तरी बरें शिकोवंक फावो। सांत जोकिमाक बापोयांचो, आजो आजयांचो आनी घोव बायलांचो पात्रोन म्हणून बोलायला। आज तांच्या फेस्ताच्या वक्तार आमी एक निचो करूंक फावो। सदांनीत निर्मळ नितळ जिणी जियोंक मोवाळ आनी दयाळ देवा थंय
सदांच उजवाड आनी बुजवण जोड न्हू देवाच्या सल्वासवाचें हातेर जावंक आमी प्रयत्न करया. आज ह्या परबे संदर्भी सर्व आमच्या मलगड्यांक हांव सुभाशय पाठयतां. सांत अण्णा आनी सांत जोकिमा बरी बरवसेचें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करया. आनी मोगाचें न्हू ह्या नियाळान भाग घेतल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं.